गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगांवकरान शुक्रारा काणकोणा भेट दिली। तसेच खासा भुरग्यांच्या शाळेक मंत्री साळगांवकरान भेट दिली। या वेळार काणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडीस हजर आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे प्लॉट्स गोवा हावजिंग बोर्डाचे आसा जे लोकेट जाल्ले आसा डिमांड असेसमेंट टायमार थोड्या लोकांक आमी प्रॉमिस केल्ले दितले म्हणून, पण रेटीक लागून ते खंय तरी आजून बसून ते पेंडींग जायत आसा, अजून तो इशू सॉर्ट जायना। तर रिसेंटली जी असेंब्ली जाल्ली ते असेंब्लीन एक क्वेश्चन आवाराक म्हाका तो क्वेश्चन येयल्लो आनी त्या क्वेश्चनान हांवें एश्युरन्स दिल्लो लोकल MLA की हांव ह्या स्थळाक येतलो आनी ते पळयतलो प्लॉट्स आनी मिटींग करून आमी देन वील कम टू कन्क्लुजन आनी ते हो जो एक इशू आसा नॉन रिजॉल्व तो एक पाटी रिजॉल्व करया म्हणून। तर येवन हांवें पळयलें आनीक इट इज अ प्रायम लँड, मेन रोडाक टचिंग आसा आनी तेंचो जो डिमांड आसा की तांकां 89 जे तेंच्यांनी डिमांड असेसमेंटाक तेंच्यांनी मागलेले प्लॉट्स तर त्या रेटीनुसार ते तांकां दिवचे म्हणून। पण जेन्ना हांगासर येवन पळयलें आनी हांगासर जो असेसमेंट केलो तर नेबरींग एरियेन म्हाका अशें दिसून येयलें की प्लॉट्साचो रेट खूब आसा। तर म्हाजो एक असो विचार जालो की आमचे कडेन टोटल थंय 80 प्लॉट्स आसले, 80 प्लॉट्साचे 60 प्लॉट्साक हेंच्यांनी डिमांड असेसमेंट केलेले। तर अजून आमचे कडेन 10-15 प्लॉट उरतात, तातूंतले 10 प्लॉट जर हांवें ऑक्शनाक घातले जस्ट टू एक मेळप आमकां म्हणजे एक रेट आमकां मेळटली कित्याक म्हणून। तर त्याच लोकांचो असो फीडबॅक येयलो की हांगा तुमी आयच्या रेटीन जर तुमी आयज विकपाक गेले ऑक्शन जर केले जाल्यार तुमकां 10,000 सुमार रेट येतली। आतां गव्हर्मेंटा कडेन ही परत फायल वयता, गव्हर्मेंटा कडल्यान आतां एका तितलो रिस्पॉन्स बरो मेळना। पण हावजिंग बोर्ड सदीत हांव तेंचे फाटले करस्पॉन्डन्स पळयला जाल्यार हावजिंग बोर्ड हॅज बीन व्हेरी कन्सिडरेट टुवर्ड्स द लोकल्स आनी हावजिंग बोर्डाक तांकां मदत करपाची खूब इच्छा आसा आनी म्हाजोय तसो हे आसा। आनी आमचे जो स्लोगन आसा, आमच्या पार्टीचो जो स्लोगन आसा की गोंयकारपण राखपाचें आनी गोंयकारांक हांगासर सुविधा आमचे अवेल करून दिवच्यो, गोंयकारांक आमचे एक स्थान करून हांगा दिवचें। तर तेच्या अंतर्गत हांव परत एकदां तो प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन मूव करपाचें म्हाजी इच्छा आसा। गव्हर्मेंटान आयज रेट फिक्स केल्ली आसा 4,000 एका। आतां ती 4,000 कडल्यान गव्हर्मेंट परत एकदां आयकता म्हाका पळोवपाक जाय। आनी एक सेकंड इशू आसलो तो थंयसर एक स्कूल आसा फॉर स्पेशल चिल्ड्रन आनी तो इन्स्टिट्यूशनल प्लॉट तांकां दिवचो असो एक डिमांड आसा। आनी हांव त्या स्कुलाक हांवें भेट दिली आनी म्हाका खरेंच अशें जाणून येयलें की त्या स्कुलाक खरेंच गरज आसा आनी कमिटी आनी ते मॅनेजमेंट जे काम करता एक बरें काम करता, अ नोबल जॉब एक्चुअली, आनी वी शूड बी हेल्पिंग देम गोईंग आउट ऑफ द वे। हावजिंग बोर्ड फक्त हांव म्हणटा ह्या हांगासर एक दृश्टिकोन असो दवरपाक जाय की वी शूड गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प दीस कायंड ऑफ स्कूल आनी तांकां जागा ती मेळोवन दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो।